दर्शकांक माय मोगाचो योगदान दिता. जे दिसाक आनी जे घडयेक आमी इतलो देव आशेन रावताली शेकी आयज तो दीस उबेलो. ट्रावसो म्युझिक हांणी घडोवन हाडलेल्या ग्लोबल कंपनी सिंगिंग कॉम्पिटिशन सिंगिंग नंबर 1 सीझन 2 ह्या इनाम वांट्याच्या सुवाळ्यात आयज आमी जमल्यात. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या दर्शकांक, कारण तांणी ह्या भुरग्यांची कांतारां लायक आनी शेअर करून ह्या भुरग्यांक तांणी उचल्या पावंड्यार पावयल्यात देखून. आनी तांच्याच आदारान ती आयज आख्या संवसारात पोरजोडटात हे खातीर. तर वेळ वगडाय नासतना ह्या सुवाळ्याची आमी सुरवात करूया. खंयचीय फुमसाण जावं, देवाक उलो मारल्या बरोबर ते सुकोड जायना. तर हांव मागतां सगळ्यांकांय उबी रावून देवाक आर्गां दितना गीत गावया. आर्गां तुका सोंवया. आर्गां तुका सोंवया, आर्गां तुका गोविया, आर्गां तुका आतां आनी सासना. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोकोशा, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी कोच्या, तुवें म्हाका विसलोय सासणाक सुद्दां पावशा. तोरी म्हाका फावो न्हय, सोम्या म्हाका फावो न्हय, तोरी म्हाका फावो न्हय, सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्गां तुका सोंवया, आर्गां तुका गोविया, आर्गां तुका आनी सासना. पयले सुवातेर हांव मागतां दा ग्लोरी ट्रावासो हांगा जमलेल्या सगळ्यांक इनाम जिखप्यांक तशेंच आमच्या मानेस्तांक येवकार दितना हे येवकाराचे उलोवप करूं. हांगा जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो गुड मॉर्निंग, येवकार आनी नमस्कार. जेन्ना आमी सिंगर नंबर 1 हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलें तेन्ना आख्या संवसारभर लोकांनी आमकां उर्बा दिली, आमकां वाखाणलें. हाचे खातीर सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक तांच्या बरोबर भावुकतेल्यान चड करून तांचो आवय बापूय, तांची घरची सोयरी दायरी, कांतारां बरोवपी, संगीतकार, व्हिडिओग्राफर हांकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण तांकांच लागून हें कॉम्पिटिशन उंचल्या दर्ज्यार उरलें. हातूंत सगळ्यांचो हातभार आसा. हांवें व्हडलें कांय काम करूंक ना, लोकांची फालतू उतरां जाल्यार आयकलीं, पूण हें घडटाच, हें सुसून व्हरोंक जाय. उपरांत आमचे लागीं पयलें कॉम्पिटिशन केलें तेन्ना इतल्यो एंट्रीज आयल्यो, हाचे खातीर रोखडेंच आमकां सीझन 2 करचें पडलें. आनीक आतां म्हाका दिसता जायतो लोक 5-6 म्हयने जाले विचारीत सीझन 3 केन्ना काय म्हणून. पूण सीझन 2 जेन्ना आमी अनावन्स केलें तेन्ना खूब पार्टिसिपंट्स आसले, पूण हो काळ सारको ना. ही तुवें स्पीड आनी मारामारी आयिल्ल्यान हें आमकां फुडें फुडें दुखलीत रावचें पडलें. आनी हाचे खातीर खूब वेळ जालो, खूब त्रास पडले. हें हाचें हो प्रायज हें फंक्शन तुमचे मेरेन तुमच्या फुड्यान करूंक आमकां खूब वेळ लागलो. हाचे खातीर पयले सुवातेर माफी मागता. आनी परबी दिता इनाम जिखलेल्यांक तुमकां सगळ्यांक. तेच परी हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी ट्रावासो आख्खी टीम, हे टिमीन खूब हातभार लावन हें कॉम्पिटिशन फुडें मेरेन तुमचे मेरेन पावयलें. चड करून म्हजे इश्ट, म्हजे बरोबर असले सगळे वांगडी हांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सिंगर नंबर 1 हातूंत इनामां जिखपी बाय रेन्सिलियान बाय स्वेना,
ती अजून पासून माझ्या सांगता आसा फुडले 2 जाणां. तर हो आयचो कार्यक्रम पासून फुडें व्हरोन तांचो खूब हातभार आसा. ती विनर्स पूण तांणी हांगा आयज असलो अनाउन्समेंट करप अशें म्हाकाय दिसतालें, पूण तशें ना. कसल्याय कामाक मायक हातान घेवन फुडें वचप हातून बळ आसता. हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा म्हजे एक इश्ट जे सारचे आसतात दुबय, सेट्रिक गोम्स, आनी हें कॉम्पिटिशन म्हणजे सीझन 2 फुडें व्हरोंक जायतो आदार केलो. आमी तांचे उपकारी. तेच परी म्हजे सगळे वांगडी म्हजे बरोबर काम करतात ते, जावं कांतारां शूट करूं आनी कितेंय करूं म्हजे बरोबर सतत आसपी जॉयवीन फर्नांडीस, बाब पॅटसन, आमचो विशाल, ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. लंडनच्या शारांत पावोवपी आमचे बाब जायल्स कास म्हजे खातीर जावं गोंयांत येवन ताणें म्हजे जायती कांतारां शूट केल्यां. जावन लेली ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या चोडा बाबाचे म्हजे इश्ट जे लंडन आसता तो आग्नेलो लोबो, हाणें खूब तपस केल्लो हें कॉम्पिटिशन फुडें व्हरोंक. तांकां सगळ्यांक हांव म्हजे फॅमिलीच्या नांवान, म्हज्या घरच्यांच्या नांवान, ट्रावासो म्युजीक ग्रूप हांच्या नांवान तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या सांगाताक सतत आसपी बाब जिमी, ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सर, तुजे उपकार आमच्यानी विसरूंक जायना. सर विजय सरदेसाय हो येदो व्हडलो जागो ताणें आमकां दिलो. एकाच उतरान हांवें सांगचे न्हू पयलीं ताणें म्हजी सेंटेन्स उतरां तोंडाकूच आसली. ताणें वय तूं हांगाच कर अशें म्हणून सांगलें. सर तुजे खातीर आमी सदांच देवाक आर्गां दिलेले. ह्या वावरान तूं कसल्याय कामान फुडें पावल मारता, तुजी चिंतलेली चिंतना शांती पावोवंक तियात्रीस तुज्या बरोबर आसा हें तुका तर खबर आसाच. आमी हें सांगूंक नाका. नवें सॉंग सराचेर म्हणजे गोवा फोर्टाचेर हांवें कांतार म्हटलां. सदांच हांवूच म्हणटा ताची कांतारां, पूण फावटी ती एक सॉंग आमी रेडी केलां. 3-4 तारीख पासून आवड जातली अशें म्हाका दिसता. बरें कांतार. आनीक सर तुज्या असल्या मनशांची आमकां ह्या फिल्डान गोंयांत आमकां गरज आसा. तियात्रीसांक तुवें केन्ना सांगूंकच ना हें आमी जाणात. हाचे खातीर ट्रावासो म्युजीक ग्रूप हांच्या नांवान हांव तुमकां सगळ्यांक म्हजी काळजाची कळयता. देव बरें करूं. आयज आमचे मदें मुखेल सोयरे कशे श्री विजय सरदेसाय आनी मानाचे सोयरे मिस्टर आग्नेलो लोबो हे हाजीर आसात. मिस्टर आग्नेलो लोबो तियात्र मळार खूब फांकतात. तो आतां हांव तांचे लागीं मागतां ताणें हांगा येवन आपली बसका घेवची. Requesting Sir Lorry to kindly escort the dignitaries to please. मागतां सर लॉरी ट्रवासो आमच्या मानेस्तान फुलाचो थरो दिवंक. विनोदी करता आमचे मुखेल सोयरे श्री विजय सरदेसाय हांणी आपली मोलादीक उतरां आमच्या दर्शकांक मेरेन पावोवंक. आयच्या ह्या फंक्शनाक म्हाका हांगा इन्वायट करपी म्हजो इश्ट बाब लॉरी ट्रवासो आज हांगा जमिल्लो आमचो गेस्ट ऑफ ऑनर. हे सगळे पार्टिसिपंट्स विनर्स ते सोयरे हांव ऑनरी मेळटा. तियात्र आनीक गोंयची आमची संस्कृती, गोंयची संस्कृती म्हणजे आमचें दायज आनीक जें कितें हें दायज राखूंक आनी तें फॉरवर्ड व्हरूंक आमी जें कितें करूंक जाय हो आमचो धर्म जाता. दिसता आयच्या दिसाक ज्या कॉम्पिटिशनांत कोणें भाग घेतलो विजय जिखले तांकां सगळ्यांक परबी दिता. आनीक लॉरी कडेन मागता आनी ट्रावासो टीम कडेन मागता. आमची फेसिलिटी आहा, ताका केन्ना चार्ज ना. तुमकां केन्नाय कितेंय करपाक प्रॅक्टीस केन्नाय अवेलेबल आहा. आमी तियात्र म्हणटा तें एक सिन्स इट इज पार्ट ऑफ गोवन कल्चर वी हॅव टू टेक इट आउट ऑफ द कॅप्टीव ऑडियन्स. एकदां हांवें तियात्राचेच एक अशें शोआक भाशण दिल्लें. एक दीस हांव ऑस्ट्रेक गेल्लो. ऑस्ट्रेक इन्सब्रूक म्हणून एक गांव आहा. सावंड ऑफ म्युजीक म्हणून तुमी मुवी बी पळयला आसतात. त्या गांवांत इट्स व्हेरी गूड जागो, बरी सिनरी. हे आमचे क्रिस्टल स्वालोस्की क्रिस्टल म्हणटा की
मेन फॅक्टरीत थंय तूं जेन्ना वता तेन्ना एक 3-4 तुका अशे कॅलेंडर इव्हेंट्स तुवें हे करचो पडटा तुजो इटरनरी ते घालतात तातूंत एक कल्चरल इटरनरी म्हणून तांचे तियात्र अशें ते तुवें पळोवचें पडटा तुका कांयच सोंसपाना 100 युरो ताची तिकीट आसता 100 युरो एक युरो म्हळ्यार कितें आसा 70-80 रुपया सो 100 युरो कितले जाले आतां 7,000 रुपीज वी हॅव नॉट अंडरस्टूड अ सिंगल वर्ड कांयच ना एक बियरीचो ग्लास मध्ये तुका इंटरवलाक दितात सो एक बियरीचो ग्लास 8,000 रुपया लास्ट टाइम इंडिया कोण पळयलें म्हणटकर ते म्हणटात की सारे अच्छा हिंदुस्तान आमकां बरें दिसता अवयशी आमकां ॲटलिस्ट वळखलें फूल तियात्राची कांय कोणाक समजूंक ना हें आमचेंच न्ही आनी कोण रशियन आहात ब्रिटीश टुरिस्ट आहात खूब जाण आसले पूण एक कंपल्सरी इटरनरीचो एक प्रोग्राम जाता गोंयचे तियात्रिस्ट आसा कितें म्हणटात की आपलें तियात्र फुडें व्हरून तितलेच कॅप्टीव ऑडियन्सांक दाखयतात तितलेच लोक आसतात तितलेच पॉलिटिशन आदार करतात कोण टिकेटी घेता फारीक करता हें बरें आहा हें तितलेच उरता बियॉन्ड दॅट वी डोंट टेक इट सो तुमचो 6 मारतलो जाल्यार ग्रावंडाचे भायर तुवें तो बॉल मारूंक जाय तो बॉल मारपाक तियात्रिस्टाक मेळत ना ताजे फुडें हे महामारी म्हणजे कोवीड दुयेंसां खूब जाणांचे लोकांनी म्हाका दिसता डायरेक्टरांनी धंदोच सोडलो ताचे बरोबर 70-80 लोक आनी तांचे घराबे सोडून गेले तांचे पोट गेले अशें बी जाल्लें आहा ताचे खातीर आमच्या पक्षांनी हें केल्लें की रवींद्र भवनान जे तियात्र जाता पाय तियात्र सोमान थंय ते कितें चार्ज करता ताचे 50% ना 10,000 रुपया पर शो आमी आमचे फारीक करता चालू जाता आमी कसलोच अनाउन्समेंट करून लायना आमी कांय थंय गेस्ट म्हणून वचूंक कोणाक कंपल्सरी ना अशी सगळ्या तियात्रिस्टांक आनी सगळ्या तियात्रांक प्रेजेंट आमच्या कडेन टायमूय कोणाक ना पूण एक आमचें कर्तव्य जाता आमची म्हाका दिसता ड्युटी जाता की आमी गोंयचें कल्चर राखूंक जाय हें गोंयचें कल्चर राखतना आमचे असले पॉलिटिशनांक केन्ना गाळयो पडटात तियात्रिस्टूय आमचे आदरबाजी करतात इट्स पार्ट ऑफ द गेम जर समाजान कितें तरी चुकता जाल्यार तो तियात्रिस्ट आपले भशेन ते पॉयंट आउट करून सोडटा हांव मंत्री आसतना खूब तियात्रां हांव असो गेलो जंय म्हज्याच नांवान म्हणजे कादंबरी जाल्ली सो तातूंत व्हडलें वायट कांय ना फायनली आमी गोंयकार वी हॅव टू फेस रियलिटी एंड वी हॅव टू फेस एक्सेप्ट वॉट इज द प्रेझेंट डे सिनारियो लोक जर बेजार आसा लोक बेजार आसा आनी उलोवपाक जाय तेजें आज पेट्रोल खंय पावलें पळय पेट्रोल फाल्यां कितली रेट जातली याद सांगूंक जाता पयलीं खंय खूब वर्सां पयलीं मॅन्चेस्टर कॉटन म्हणून आसलें मॅन्चेस्टर कॉटनाचो रेट एक इतले पावंड आनी इतले शिलिंग्स डिसायड जाले सो तेका मडक्याक घालून लोक डिसायड करपाक एक बॅट करपाक लागले की फाल्यां कितली शिलिंग जातली ताजे वयल्यान तो मोडको म्हणून जो आतां चलता पळय सो एक्चुअली वी कॅन इवन स्टार्ट स्पेक्युलेटींग टुमॉरो फाल्यां कितले पेट्रोलाचो रेट जातलो काय म्हणून हांवें पयर एक स्टेटमेंट काडिल्लो 125 रुपया पेट्रोल जावचें ना म्हणून आमचे गोंयचे मुखेलमंत्र्यान सांगयता बाय इलेक्शन्स 125 जेन्ना 100 रुपया जाले तेन्ना हांवें 125 म्हणलें कोणे एकाले मनशान रिप्लाय दिली ना कित्याक रिप्लाय दिली ना ते तांकां कांय खबर ना आनी ते वाडले जाल्यार ते देंवपाकूय सोदना कित्याक लोक कोण उलयना सगळे सुशेगाद आहा एक मंत्री येता काल केजरीवाल तो सांगता वालांकनी फुकट मेळटलो आनी कोण हे कोण निवडून येवपाचें ना यू कॅन प्रॉमिस द स्काय जाय तें सांगयता फक्त गोंयकार जो उतर दिता ह्या गोंयकाराच्या कानाक तुमच्यान फाल्यां धरून जाता हे केजरीवालाक राहुल गांधी नाल्यार नितीन गडकरी नाल्यार कोणाकूच तुज्यान कानाक धरून जायना ते उलयतले ते वतले आमी जर फटाशो मारल्या गोंयकारांनी जाल्यार आमकां तुमी फाल्यां धरून येता आमकां तुमी एकावंटेबल धरतले आनी ताचे खातीर गोंयकारांनी ह्या दिसांनी आपले दायज राखतना एक हें चिंतूंक जाय की सारके हुशारगिरी आपली जी आहा आमी एक अशें म्हणटात की आमी सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस पॉप्युलेशन म्हळ्यार आमी राजकीय मनाक विचार करून मत मागूंक शकता जो कोण बीजेपी पळयतलो ताकाच निवडून आमी दितले
हे आमच्यान करूं येता. हें जर आमी करतले जाल्यार आमी तकली वापरली पडटली. एक दिवाळी जावन दिसकाक येवंक दिवंक जायना. आनी तिसरो जर आयलो जाल्यार तुमकां असलोच सावंतवाडी सरकार मेळटलो जो गोंयकारांक केन्नाच न्याय दिवचो ना, जो गोंयचे तियात्रिस्टांक पळोवचोच ना. आतां हे आमी तेन्ना ते 10,000 रुपया तियात्रिस्टांक आदार म्हणून केल्लो. म्हाका दिशिल्लें दुसऱ्याच दिसा सरकार उबो रावतलो आनी म्हणटलो चल नागल्या आदार कित्याक जाय, आमी ते 10,000 डिस्कावंट दिता म्हणून दिवं आमी. रवींद्र भवन ताचेंच तें कांय व्हडलें डिसिजन करप ना. 10,000 मायनस केलें जाल्यार व्हडलें कितें जाता, पूण सरकार करना. हाजो अर्थ कितें? तियात्रिस्टांक ते कॅरूच करना आनी तियात्र पळोवपी लोकांकूय कॅर करना. हें क्लियर जाता. सो हाचे परस वर्स्ट परिस्थिती फुडल्या 5 वर्सांनी जातली. जे आमचे धाकटी भुरगीं आहा ह्या पिळगेक म्हळ्यार ह्या जनरेशनाचो फुडार आमच्या हातांत आहा. सारकें मत मारलें ना जाल्यार हांव म्हणटा कोणाक पांच म्हणटा. फायनली कितें जातलें तें अजून म्हाकाय खबर ना. हें कसलें नवें लायन जाता, नवें कितें जाता हें 2-4 दिसांनी 2-4 आठवड्यांनी जावपाक जाय. पूण जें कितें जातलें गोंयकारा कडेन मॅसेज पावूंक जाय. ही मॅसेज तुमी पावूंक जाय. कित्याक गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण राखप हें आमच्या सगळ्यांचो धर्म जाता. हें तुमी करतले. शेहराचें ऑफ ट्रॅक भाशण केल्यार म्हाका माफी मागता आनी म्हजी दोन उतरां आयकून देव तुमच्या मनाली उतरां आमचे मेरेन पावल्या म्हणून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं सर. Requesting Mr. Agnello Lobo to say a few words. पयले सुवातेर सर विजय सरदेसाय शाबासकी. म्हाका तेका परत एक तुमी मोठे ताळयो मारून ते ताळयो कित्याक तेणे आमच्या तियात्रिस्टा पासून तेणे एक आमच्या पासून एक सवलत दवरल्या. सो त्या पासून एक खंयच्याच म्हाका दिसता मंत्र्यान आमकां चिंतूंक ना. सो ताका शाबासकी फॉर तेच परी हांव लॉरीकूय शाबासकी दिता. कारण एक परी तो कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा आनी नवे नवे कलाकार तुमच्या मुखार पावतात. हांव जाणा आयकोनूय जाणा जायते दिसान कॉम्पिटिशन पिड्यार जालें आमी बरे सिंगर्स हें तें, पूण सगळें भिन्न जायना आनी निराशी जावपाचें न्हू. कित्याक एक म्हणणी आसा ट्राय अँटील यू सक्सीड. सो हांव म्हणटलो जे कोण पिड्यार जाल्यात ताणें खूब सोडपाचो न्हय आनी ह्या मुखार जायते कॉम्पिटिशन आसात. काला अकॅडमी मागीर गोंयचे जायते फुडें लॉरीचे आनी जायते कॉम्पिटिशन आसात भाग घेवचे. तशेंच हांव तुमकां आयज हांगासर जैती वत आसता ताका शाबासकी दिता आनी तुमकां ताळयो फावो. आनी हांव दोनूय देवा कागाळ दिता आयचो दीस तुमकां फावो जालो म्हणून. कारण आयचो दीस जावन आसा तुमकां खोशयेचो. आनी परत एक फावट सर आमचो लॉरी स्वेनाक आनी हेजिल्या कामार जाता देव बरें करूं म्हणटा. तेच पयलीं तुमकां देव बरें करूं. आता फायनली जे गोळयेची तुम्ही दोळ्यांत तेल घालून वाट पळयताली ती आतां पावल्या. सिंगर नंबर 1 सीझन 2 हाचे विनर्स आमी आदींच फुडें यूट्यूबाचेर घोशीत करून दिलेले. तर हांव मागता आतां जशी जशी आमी तुमची नांवां काडटली तशी तशी तुमी मांडावळीक हांगा येवन तुमचे प्रायजीस घेवचे. उगडास पळोवया कोविडा वेळेर आमची महामारी अजुनूय चालू आसा आनी प्रोटोकॉल सांबाळटना आमी तुमचे लागीं विनवणी करता तुमी हांगा येवन फकत तुमचे प्रायजीस घेवचे, हात मेळोवचे न्हय. तुमी आमकां आदींच फुडें समजून घेतले म्हूण आस बाळगिता. सुरवात करतना ज्युनियर कॅटेगरी बेस्ट सिंगर हो अवॉर्ड घेता नेथन रॉड्रिगीज. पुढे येताना बेस्ट ड्युएट हो इनाम फावो जाला बाय जोएल रिबेरो आणि बाय आल्का फर्नांडीस. सगळ्यांनी तांकांय मोठ्यान ताळयो मारची.
डुएट कॅटेगरीत आमी गोल्ड ट्रॉफी घेवपाची आसली पूण कांय कारणाक लागून आज एकूच पावल्या सो भियो नाका आमी तुमकां दुसरी ट्रॉफी तुमच्या दाराशी रोखडीच फावो केल्या पुढे वयतना सेकंड कॉन्सोलेशन प्राइज हाचे 2 जिखणार आसले पयले सुवातेर सेकंड कॉन्सोलेशन प्राइज वता बाब सेल्वर फर्नांडीस Second consolation prize weta Clinton Martins. First consolation weta by Alicia Marona. या स्पर्धेचा तिसरा इनाम फावो झाला by Mackenzie Fernandez. Second prize winner by Joseph Alfonso. Ariana, singer number 1, season 2, हे टायटल जिखपी जावन आसा by Vafisa Miranda. सगळ्यांनी ताका मोठ्याने ताळयो दिवच्यो. हो इनाम बाकी सुवाळो सुपर जावन जायत्या जाणांचो हातभार आसा आनी तांचे आभार मानून खूब गरजेचे तोरा माता द ग्लोरी ट्रॅव्हल्स हांकां दिनवासनेची 2 उतरां सांगू por default तुमकां इनाम जिखलेल्या सगळ्यांक पोरबी आनी देवा तुमचे सभा बेसवा घालूं कारण सिंगर म्हणजे एक घरांत कांतार म्हणप वो कांतार म्हणून दाखोवप हे व्हेरी इजी पण कांतार म्हटलेले लोकांक मानून घेवप हें चड गरजेचें आनी हातूंत खूब प्रॅक्टीस आनी घरांत सगळो वावर करचो पडटा कांतारा बाबतींत फाटीं हांव सिमनाथ गोंया हांच्या स्टुडियोन आसलो सर आनीक जेन्ना सराचे हेचेर कांतार म्हणटालो गोवा फोर्टाचेर आनी कित्याक लागून तरी म्हाका मातशें प्रॉब्लम जावन एक कांतार हांव म्हणून पावना सराच्या आनी तो कोणें तरी पडल्यार तें कांतार म्हणून सराक ताणें हाडून दाखयलें सरान ते 2 लायनी आयकता ना 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 हें कांतार लॉगिनूच म्हणूंक जाय सो हो वेळ पावंक जाय सगळ्याचो डिमांड करूंक जाय कोणें तरी ना होच मनीस हांवें कांतार म्हणूंक जाय आनी इतली बरी तुमी कांतारा म्हणून हे इनाम जिखल्यात तुमी सगळीं इनाम जिखल्यात तुमी बऱ्या उंचल्या पावड्यार पावची आनी सरान सांगला ते प्रमाणे तियात्र नाटकां वो आमची संस्कृताय जी कितें आसा हे एक मुख्य एक भाग आमचे गोंयकारपण सांबाळपाचो हाचेच वरवीं आमी आमचे गोंयकारपण सांबाळूंक जाता सरान सांगला ते प्रमाणे 8,000ची तिकेट कांयच वचपाक ना पूण ते तुका बक्षिनाक कशें तांचें पळोवंकूच जाय तियात्र ते बरी तसलोच आमचेर वेळ येवंक जाय आमचे तियात्र आमची कांतारां आमी गोंयकारांनी आयकुंकूच जाय सर हांव हे माचयेर रावन तुका म्हणजे तुजे फुडें रावन हांव खात्री दितां आमी तियात्रीस हेर वावर बी तुजे सांगता आसा सतत आसतले आनी बरी खबर तुवें सांगल्या ती आमी समाजा मेरेन पावून आमी जेवून पावयतले आमची आतां यूट्यूब चॅनलाचे 2-3 व्हिडिओग्राफर आमचे आसात आख्या संवसारभर हे तुवें जे कितें सांगलां आमी कितें सांगलां ते संवसार मेरेन पावतले आमी खात्री दितात परत एक फावट ह्या जाग्या खातीर आमकां हो मोग दाखयल्या खातीर सर तुका काळजांत बरी करूं
आणि वांगड्यात तुका घालता देव बरें करूं विनर्स तांच्या वांगडी हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं परत एक फावट प्रवासो म्युझिकांच्या नांवांचे आमचे रिपोर्टर मिडिया हांगा आसात तांकांय घालता देव बरें करूं डेंजिलिया स्वेना तुमकां परत घालता देव बरें करूं तेच परी तुमचो मोग मैपास मेळटलो ह्या आशा बाळगेतात आता हे फंक्शन कामार करताना कोणता तरी चाय पाणी कितें घेवया देव बरें करूं हे आज भुरगीं जी आहा हे आमचे कल्चर जिती दवरतली फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सो हे जर जितें दवरतले जाल्यार सरकार कितें करता हो एक क्वेश्चन येता आतां तूं तांकां रिकॉग्नायज करता हें काम करे सरकारान सो फाल्यां आमचें जर सरकार जालें जाल्यार वी कॅन पुट इट एज पार्ट ऑफ द करिक्युलम शिकपाक जाय इतिहास म्हणटाले स्कुलान शिकूंक जाय सब्जेक्ट जावंक जाय हो हांव तुका प्रॉमिस करता देव बरें